Kainacho Ank A10. Deva Mukharu Bohorancha Amche Modya Favohora Favona Sahara Fukya Mohugan Devanam Kaektai Kelya Favona Sahara Fukya Mohugan Devanam Kaektai Kelya. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबा बडिनो आयज साद्या खाड्याच्या 15व्या आयताराक आमी आसा. बरी जमनीर वोंकलां हो मनीस पीक दिता हो आयच्या मिसाचो विशय. ह्या दिसांनी लोक जायतीं झाडां पेडां रोयता, बियां किल्लोवन काडटा आनी ह्या बियांची तांक आसा देखून तातूंतल्यान ही रोंपी किल्लून येता. देवाचें उतर ह्या उतराक तांक आसा आनी हें उतर दर एकल्याक आमकां जिवितान बरीं फळां दिवंक आदार करता. ह्या बियांक देवाच्या उतराक सर करून देवाच्या उतराचेर आयज आमी नियाळ करूंक वावुरया. आनी कांय फावटी अशें करूंक आमी चुकल्या देखून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोनिया काकुतकर. जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकुतकर. जेजू तुजें उतर आमचे क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती बाबा भयणीक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमिया काकुतकर. सर्पदा देव आमची काकुतकर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमी देवाक दिन वाचून आर्गां दिवन महिमा देवाक म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती तांच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्पविदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकुट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरोफ मोळबातावन पडटात आनी बेश्टी थंय परतून चडनात, बोगोर वोंपणाराक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयता. देवाचें उतर हें. बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. जबाब. थोडे बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. पृथुमेक तूं बेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, शुभापणान तिका सुफोळ करताय. दानो गोठो आमकां मेळोसो करताय. देवाचे न्हंय उपोट भरून व्हांवता. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी, कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सोपाट करताय, पावसाच्या शिवरान ती भिजोयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटा फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगलें जाता सुफोळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरोवंक. दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यात. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाचे हिंड मैदानार वळांनी गोवाचो बाताचो श्रिंगार. संतोस्तान उल्लासता गायता सगलो संवसार. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, ह्या काळाचे कोस्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा. हाचे भितर कसली सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता, कित्याक देवाच्या भुरग्याचे प्रकाशनेक आख्खी रचना अत्रेकून अत्रेकता. आपलो शेवट शांती पावोवंक तिच्यान नजो जालें तें रचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रचनेक बरवसो आसा तो हो: देवाच्या भुरग्याच्या मोहिमेवंत स्वादीकपणांक वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बानपासांतली सुटची आसा. आख्खी रचना बालवंत्राच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यान कश्टवता म्हूण आमी जाणा. आनी रचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतली आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरकून आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy sol restora,
soy sorvesfora, soy, 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 soy. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी जाका तो मेळटा तो सासणाक तोपता. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. Sorvesfor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सोशे आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें. आनी दुसरें खडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वोत येतोच करपलें आनी पाळां ना म्हणटोच सुकलें. हेर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें पोर्तिपाल केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचो गूट ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा. तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओंत्तलें. पूण ना ताका आसुल्ले पर्यान ताचे कडचें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजायासान अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सगळें पाळून येता. आयकून आयकून तुमकां समजचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरीं करिना जावंक. ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलेले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देखून तुमी वोंपतल्यांचे वेपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर वोंपलेल्या बियां सारको. देंवचार येवन ताचे काळजांत वोंपलेलें तें काडून व्हरता. खडपी जमनीर पडलेलें बी उतर आयकता आनी रोखडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळां नात आनी तो रोखडो थोडोच वेळ तीर उरता. त्या उतराक लागून खास वो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी वोंपलेलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दांबून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरी जमनीर वोंपलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस, हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, देवाचें एक व्हड देणें आमकां उलोवची तांक देवान दिल्या. गॉड हॅज गिवन द गिफ्ट ऑफ स्पीच. आनी हाका लागून आमच्यांनी हें कम्युनिकेशन दुसऱ्या सगळें करूं येता. दुसऱ्याक सांगूंक जाता आमची चिंतना, आमची भावना कितें पळय ती उचारूं येता. एका मोन्या लागीं आमी उलयतले जाल्यार ताका आयकूंकूय तर येना, ताका उलोवंकूय जायना, कित्याक आयकून तो शिकता. पूण एक मोनो कशे भाशेन आपणाच्याच भितरलें सांगूंक सोदता तेन्ना कसो तो कश्टावता एके भाशेन सांगूंक. तेन्ना आमकां दिल्ल्या ह्या गुणाचो उलोवपाच्या गुणाचो आमकां ताबें जाता. आमचो देव मोनो न्हय, आमचो देव उलयता तसलो. आनी हो देव साबार भासांनी, साबार काळी हो देव उलयलो. आदाम एवे ताईं उलयलो, नोआ लागीं उलयलो, अब्राहमा लागीं उलयलो, मोइजेसा लागीं उलयलो. आनी हो देव काळ्या वरवीं प्रवाद्या वरवीं उलयलो. शेवटी जेजू वरवीं आमच्या लागीं देव उलयता. आनी हें देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां जिविताक मार्ग दाखयता. म्हणटच आमचो देव मोनो न्हय, देव उलयता. आनी देव दिसपोटी आमचे थंय उलयता. आनी देव तर आमचे लागीं उलयता जाल्यार आयज केरीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान ह्या बियांक सोर करून देव आमच्या लागीं उलयता. पयले सुवातेर हें ह्या बियांक तांक आसली, जेजूच्या उतराक तांक आसली. पयल्या वाचपान आमी आयकलां, जें बी जमनीर पडटा तें निर्फळ जायना, तें पीक दिता. म्हणटच हें जमनीर पडलेलें बी निर्फळ जायना, तें पीक दिता. बाबडीनो, पयले सुवातेर बियांची तांक तर तीच, जमीन कसली ती ओळखूंक गरज. एका शेतकाराक तर आमी विचारलें जाल्यार तो बी रोवच्या आदीं जमीन कसली तो आमकां सांगतलो. ती अमकी बरी, अमकी माती बरी, वो हे मातयेचेर बरी पीक जातली, ही माती तितली उपकारची ना. आमचें काळीज जावन आसा ही माती, दरेकली जावन आसा आमी माती, जे मातयेचेर देवाचें उतर पडटा. पावसांत हो उदक पडटच ही मातयेचो आनी बियांचो संबंद इतलो घट जाता. जी तांक बियांत आसली ती हे मातयेंतल्यान रोवपी जाता. म्हणटच ही माती तर बरी आसली जाल्यार बी बरें जातलेंच. आनी जेजू 4 भासांची आमकां उदाहरण दिवन सांगता. थोडे बी वाटेर पडले, थोडे खडपार पडले, थोडे खांट्यांनी पडले आनी थोडे बरे मातयेचेर पडले. म्हणटच ही मातयेची तांकी प्रमाणे त्या बियांक कोंब आयलो, वो तें वतान करपले, वो बरें पीक दिवंक पावलें. मातयेची तांक ओळखून घेवंक गरज. द कॅपेसिटी ऑफ आवर हार्ट हें गरजेचें. दुसरे सुवातेर बाबडीनो, हो मातयेचो आनी बियांचो संबंद इतलो घट आसूंक जाय, तेन्नाच बरेंपण हातूंतल्यान येवंक जाता. पोरच्या दिसा वर्तमानपत्राचेर कालच्या दिसा आयली जें पोरच्या दिसा घडलें. हो कानपूर गँगस्टर दुबे हाका पुलीस एनकावंटर म्हणून थंय ताका मारलो म्हणटा. हें उतर उजार केलां कालच्या एका वर्तमानपत्रान. एनकावंटर पुलिसाचो आनी तांचो हो एनकावंटर ताचो गँगस्टराचो, वीच रिजल्टेड इन टू अ डेथ. ताका जिवेशी मारलो. पूण हो संबंद दाखोवपाक लागून हो एनकावंटर हें उतर उजार करता. बियांचे आनी मातयेचो असलो एनकावंटर जातच
आनी बरें बी आसतच आनी बरी माती आसतच तातूंतल्यान बरें झाड उत्पन्न जाता. आमचे मदलो आमचो एनकावंटर वीथ जिजस, एनकावंटर वीथ द वर्ड ऑफ गॉड वील रिजल्ट इन टू दीस गूड फ्रूट. म्हणटच हो एनकावंटर आमचो आनी जेजू मदलो बरो आसूं आनी तेन्ना बरेपणाची फळां आमी दिवंक पावता. हेंवूय आयज आमकां सिद्ध करता. म्हणटच पयलीं आमच्या काळजाची जमीन तयार करप, दुसरो हो जेजू मदें संबंद एनकावंटर करप. आनी तिसरें भाव भयणीनो, दर एकल्याक आमकां ही बियांची तांक आसल्यारूच पुरोना, आमीच फळां दिवंक पावल्यार पुरोना. आमी दुसऱ्याच्याय जिवितांत ही तांक बियांची दाखोवंक, देवाचें उतर दाखोवंक, ह्या उतराच्या उजवाडान आमकां मेळ्ळलो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आनी त्या वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांतल्यान ही बळी फळां उत्पन्न करूंक जेजू आमकांय एक आव्हान दिता, चॅलेंज दिता. So it is not enough that we give the fruits, we help others to bear fruits. म्हणटच दर एकल्याक बाबडीनो हें एक इव्हेंजलायजेशन ओर एक चॅलेंज आमकां दुसऱ्यांक देवाचें उतर दाखोवंक ताच्या जिवितांतल्यान फळां उत्पन्न करपाक. म्हणटच ह्यो तिनूय घडयो आयज आमी उगडास करुया. पयले सुवातेर आमच्या काळजाची जमीन तयार करून, कसली जमीन जेजूक आमी दिता, कांट्यांची वाटेर आसलेली, खडप आसलेली हें पयस करून, काळजांत तर असलीं खडपां आसा पयस करून, कांटे आसा पयस करून आनी बरी जमीन दिवंक, तेन्ना बरी फळां आमी दिवंक पावतले. दुसरो आमचो एनकावंटर वीथ जिजस हो बरो जावं आनी त्या वरवीं जेजूच आमकां लागीं सरूंक पावता. आनी तिसरे सुवातेर पावपडीनो, जें कितें आमी अनुभवलां तें दुसऱ्यांकूय तांच्या जिवितांत वाड जावंक, तांची काळजां तयार करूंक आनी उतराचेर ताणीं नियाडून ताणीं फळां दिवंक आमकां एक आव्हान दिल्लें आसा, आमकां एक चॅलेंज दिल्लें आसा आनी आमकां हो वावर देवान दिल्लो आसा. आमची दर एकल्याची जबाबदारी आयज देवाच्या उतरा प्रमाणेच मानून घेवया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, स्वर्ग पदिदार बापाक, सर्गारान कृष्णींची आरोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मारयेंत आयज जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोस्त सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुवें ताण जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. देवाच्या उतराची पीक दिवंक जायत्या आव्हानांक आमकां फुडो करचो पडटा. ह्या वेळार थोडी मागणी बापा मुखार दवरून आमकां धीर घोटाय मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवन आनी आपल्या खाला आसलेले पोरजेच्या काळजांत देवाच्या उतराचो मोग उत्पन्न करून तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची खात्री कर. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजे पासत बरे निर्णय घेवंक बापा लागीं तांकां देवीक जाणवाय मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची खात्री कर. आमी बाबार्थ्यांनी सगळ्या आडखळ्या मदें देवाच्या उतरान वाडूंक आनी ताची पीक दिवंक वावरूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची खात्री कर. कोविड-19 ही मोर्नादीक पिडा आमकां एक केरीत सयेग आमी देवाच्या उतराची बरीं फळां दिवन
जेजूचे आमी गोवाय जावंक हो सोयेक आमी इबाडिना जावंक बापा लागीं आमकां करपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकीत कर. आमच्यो खासगी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. ताच्या आदारान आमची काळजां बरी जमीन जावन उपोट पीक दिवं आनी नीज जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेटून वेळार गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15. मोशा बाबा पणिनो मोशा तुमचें बलिदान सर्पदी दादे बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसंद करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ यशो आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सरकाळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 do bardzo sorbeskotu, sorganisou sai, bolia tuja mofa, o sorgito casoi soi,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्यार तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बावटाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोजमनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजमनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवा जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोजवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची मये संगाती भगवान दोन तांणी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक आनी हें उतर आमकां सुचयता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां त्याच देवाचो आदार जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां बुदोस. आनी आमकां धाडणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशनात रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्तांतलें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उतरामध्ये उतर जिवे. देवा, तुज्या पुस्तकांतलें मेल्ल्या काळजाक जागयचेलें, नव्या जिवान तें भरचेलें. पुस्तकांतलीं उतरां पुंजायत देवा म्हज्या तुकाच भेटलो. निर्शेलोलो जीव म्हजो एकाच फाराक सावध जालो. पुस्तकांतल्या पानां पोंदा देवा उतर तुजें मेळ्ळें. थानेलोलो जीव म्हजो रोखड्या रोखडो बरोवन आयलो. प्रार्थया. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबडीनो, आयज रेमी आनी राखेल हांच्या सुपुल्ल्या भुरग्याक बावतिजम दिता. ताका पवित्र सभेन भितर काडटा. आमचे फिरगोजेक कुशालकाय ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचुया आनी ह्या भुरग्या पासत आयज आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदिदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गाणं सॉंग F16. Mesaci ber आता सोहपली, ख्रिस्ता शांतीन
दोरा हाचोलिया सोर्गी कोरपा आमचेर देवली देवाक आर्गा आता देवया देवाक आर्गा आता देवया सोर्गी जेवना भुतान बागली दोनिया नेवा आर्गा देवया दिन वासने